दर एक वर्सा आम्ही नॅशनल कन्झ्युमर राईट्स डे मानयतात. प्रत्येक वर्सा एक थीम घेऊन आम्ही तो फुडें व्हरता. अंदूचो थीम डायरेक्ट सेलिंगाचे अवेरनेस. डायरेक्ट सेलिंग खुबशें जालां. ऑनलायन सेलिंग जाता, डायरेक्ट डोर टू डोर सेलिंग जाता, ई कॉमर्स जाता आनी जायतेचे फ्रॉड हातूंतय सांपडल्या आनी लोकांचे पयशे हे जाले. सो हे अवेरनेस करपाक आमी आज हो सुवाळो घडयल्लो. एक स्पीकर हाडिल्लो फ्रॉम वन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम दिल्ली. It was a good session. A lot of information has been disseminated. We had students from law colleges. We had consumer club students who were part of the audience, teachers, NGOs, आणि आमचे डिपार्टमेंटल स्टाफ. आमचो अवेरनेस वाडोवपाक टॉक आशिल्ली. कंज्युमर टोल फ्री हेल्पलायन नंबर आज आमी डिक्लेअर केला. हो नंबर तुमी सगळ्यांक पावोवचो. वी हॅव 24 hour हेल्पलायन. कोणाक असो फ्रॉड जालो कितें जालो कंपनीचेर कंप्लेन करपाक जाय त्या नंबराचेर कंप्लेन दिवपाक जाता. तसोच आमचो नॅशनल कंज्युमर हेल्पलायन नंबरूय आसा, पूण आमी स्टेटीक आज एक नंबर डेडिकेट केला.